गोंयकारांच्या नुस्त्याचें एक जिवाळ्याचें नातें आसता आनी जेन्ना नुस्त्याची कमी जाता तेन्ना गोंयकारांचे कितें हाल जाता ते प्रत्येक गोंयकारान अनुभवला आसतले। हालींच पावसाक लागून बोटी बंद आसा, हेर इश्यू चालू आसा, हाका लागून नुस्तें खरेंच खूब कमी जाल्या। पण आमी गोंयकार ते गोंयकारूच नुस्त्या कडेन वचपाची वाट्यो आमकां सारक्यो खबर आसा, कित्याक कांटे शिवाय आमचें जायना। आज आमच्या बरोबर आसा श्रद्धा शेटये, जे आमकां नुस्त्याचे वेगवेगळे प्रकार दाखोवपाचे आसा आनी नुस्तें कसलें तें पळोवया कितें तें। नमस्कार। नमस्कार। यू गुड। सो आज तूं आमच्या शोचेर आसा आनी चिंतलां आसतलें कितें करपाचें तें। हय शुअर। सो ताजे पयलीं म्हाका तुजें इंट्रोडक्शन दी, तूं कितें करता? हांव आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन आनी आय एम ऑल्सो इनटू होम बेकिंग। सो हांव घरांतल्यानूच केक्स बी करता आनी तुका खबर आसतलें आजकाल इंडस्ट्रीन खूब कॅमिकल्स बी घालता। सो जाता तितले प्युअर इंग्रेडियंट्स घालून केक लोकांक पावोवपाचो एक म्हजो हेतू। सो एक्चुअली म्हणल्यार तूं मुळांतल्यानूच फुडी म्हणल्यार येता। हय। आनी खावपाक आवडटा, करपाक आवडटा, कितें चड कितें? रांदपाक खूब आवडटा, तशेंच बेकिंगूय आवडटा इक्वली। सो आनी तूं जाणा आसतलें की आजकाल बाजारान नुस्तें येना, आमी भायल्यांतल्यान नुस्तें हाडटा। सो जाता तितलें आमी गोंयचें नुस्तें वापरया आनी तातूंतल्यान वेगळ्यो वेगळ्यो डिशीज करया आनी घरगुती सामक्यो लोकल आमच्या गोंयच्यो डिशीज दाखोवपाक सोदता। एक्चुअली जेन्ना आमी बाजारान वता तेन्ना कितले तरेचे नुस्तें आसता, पण आमचें लक्ष जें आसता तें व्हडल्या व्हडल्या इसवणांचेर आनी कल्लेचेर आनी हेर नुस्त्याचेर वता आनी आमचें लक्षानूच उरना की आमची गांवठी नुस्तीं इतलीं आसतात ती खबर पसून आसना। आनी श्रद्धा, जेन्ना आयिल्लें हांव तुजे कडेन उलयतालें तूं म्हाका सांगलें की बाजारान तूं गेलें आनी बाजारान कितें तरी लायक बारीक नुस्तें पळोवन तुका अजापशें जालें की हें आनी कसलें नुस्तें। हय, एक्चुअली हांवें लेपो पळयल्यो आनी त्यो लेपो आमी जनरली एलोंगेटेड घेता न्ही। सो ह्या खेपे हांवें रावंड लेपो पळयलो आनी हांवें त्या नुस्तेकानीक विचारलें सुद्दां की हें आनी कसलें नुस्तें काय म्हणून। सो ती हांसपाक लागली आनी म्हणपाक लागली लेपो गो त्यो आमच्यो गोंयच्यो म्हणून। म्हाका दिसता होच अनुभव खुबशे लोकांक आयला आसतलो, कित्याक बारीक बारीक नुस्तीं तरेतरेचीं नुस्तीं बाजारान येता आनी आमकां खुबशे लोकांक खबर सुद्दां ना की असलीं नुस्तीं आनी आसात। सो आज तूं कितें खंयचें नुस्तें घेतलें? आनी हांवें सगळ्यान बारीक नुस्तें म्हणजे मोतयाळी। मोतयाळी? हय, म्हाका दिसता खुबशे लोकांक खबर सुद्दां आसची ना की मोतयाळी म्हणून नुस्तें आसा। सो हांव आज मोतयाच्या डांगर दाखयता। डांगर? मोतयाचें डांगर। आनी तुवें हें क्लीन करून घेतला, ते कशें क्लीन केलां? हांवें क्लीन केलां। मेन म्हणजे हें नुस्तें एक ल्हान तकली आनी एक शेपटी। सो ती शेपटी हातानूच मोडपाची, तशेंच ताका आदोळी वापरपाची गरज ना। ताका लागून तूं विचारलें हांवें, कित्याक खूब बारीक आसा नुस्तें, सो कशें उजरावपाचें। हय, सो सामकें इजी सोंपें, जशें आमी सुंगटां हातान उजरायता तशेंच हें नुस्तें सामकें हातान उजरावपाचें। आनी कितें कितें घेतलां तुवें? हांवें घेतला कांदो, सोय, तांदळाचें पीठ, आमटाण्याचो खळ, हातूंतलें आमी वापरतलें मीठ, हळद, मिरसांगेचो पिठो, इतलेंच। ओके। आनी टिपिकल गांवठी पीठ घेतलां तुवें? हय, टिपिकल गांवठी। हय, जाता तितलें गांवठी। ओके। सो मोतयाळ्यांचें डांगर हो एक नवीनूच प्रकार, एक्चुअली म्हज्या खातीरूय नवीनूच प्रकार म्हणल्यार जाता। सो आमी कशें करता तें पळोवया। आनी श्रद्धा, एक्चुअली ते म्हणटा की आपूण सुद्दां एक्सपर्ट आसा खूब, सो डेफिनेटली आमकां एक बरी डीश मेळटली। थँक्यू। सो स्टार्ट करया? हय। सो पयलीं कांदो घेता। ताका अशें प्रमाण अशें ना गो, हांव हाताच्या अंदाजानूच युजली घेता, पण आमी एक वाटी म्हणया। पण चडशे आमी एक्चुअली अंदाजानूच घेतात, आतां इतले एक्सपर्ट जाल्ले आसा करपाक। अशी म्हणजे म्हजी आजी बी केन्ना म्हाका दिसना तिणें स्पून वापरला सो, तिचें सगळें प्रमाण अशें हातानूच घालपाचें। सो आनी मोठें मीठ घेतलां, सो प्रमाण मागीर कळटा गो तें घालतना मोठ्या मिठाचो? पयलीं मातशें त्रास जाता गो म्हणजे कळपाक, पण मागीर एज तूं पण टेस्ट रांदपाक वायज लागता। डिफरन्स आसतलो न्ही, लायक मोठें मीठ घेता आनी बारीक मिठान? मोर म्हणजे आरोग्याक बरें, आमी आतां जें पळय आयोडायज बी म्हणटा, पण हांव खरेंचशें सांगू तुका, आमी ल्हानपणांतल्यान हेंच मीठ खावन व्हड जाल्या आनी आमकां असो कांयच प्रॉब्लम येवना म्हणजे। सो हळद, मिरसांगेचो पिठो, मीठ घालें हांवें आनी आतां तें हांव मातशें मुड्डयता हातानूच। हाच्या खातीर की कांद्याक उदक सुट्टलें। ओके, म्हणजे बायंडींग भितरच जातली? हय, बायंडींग भितरच जातलें। हय, आनी ताका एक्स्ट्रा उदक घालपाची अजिबात गरज ना। सोय, आतां हें आसा तें हांवें आमटान भिजोवन दवरिल्ली गरम उदकान, ती हांव ताचो खळ असो पिळून थोडोसो आमच्या टेस्टा खातीर म्हणून। सो तिखट आंबट अशी टेस्ट आसतली भितर? सुंगटाच्या आंगार घालत आसतलें न्ही,
पण आता तुका सुंगटां मेळपाकूय कठीण, सो ताका एक ऑल्टरनेटीव म्हणून आमी मोतयाळी वापरून करू शकता. पण मोतयाचे आनी कसले कसले प्रकार करता गो हितून? खूब जाणांक खबरूय आसची ना म्हणून. मोतयाळ्याचे एक्चुअली सुकें खूब बरें जाता. तूं समज बेश्टो कांदो तळसून तुवें हळद घालून समज सुकें केलें तें खुबूच टेस्टी आनी बरें लागता. फक्त हुमणाक बी यूज करतात आमी मोतयाळी? हुमणाक हांवें तरी आयकुना, कित्याक तें खुबूच बारीक जाता. पण सुकें तशें अशें ड्राय कशें. कित्याक ताका मुगो बारीक कांटो आसता, सो तो कांटो तुका लागत सुद्दां ना. कळ्ळें? म्हणजे खातना इट इज लायक सो इतलें. आनी मागीर जाय तितलें तुका एक तांदळाचें पीठ, हें तांदळाचें पीठ घेतलां, बारीक पीठ फॉर बायंडींग स्पेशली. तूं वेगवेगळे असे पदार्थ करीत आसता की टायम मेळटा तुका ते पयलीं सांग करपाक? हय गो, म्हाका रांदपाक एज आय सेड खूब आवडटा. सो आमी जगता जेवपाकूच न्ही फायनली. सो जेवण सो आतां केन्नाय तुका समज टेस्ट कळना जाल्यार आमी इल्लेशें हें सारण टेस्ट करून पळोवपाचें मिठा खातीर, किंवा कित्याक म्हणजे जरी तें हरवें आसल्यार ताची टेस्ट तुका चाखूनच कळटली. सो आय जस्ट टेस्ट अ बीट. सो मोर लेस आमी जे बाकीचे डांगर करता पळय सुंगटाचे तिसऱ्यांचे तशेंच, पण आमी फक्त ऍड केला भितर मोतयाळी. आनी हें पातळ थापपाचें, न्हय दाट, बिकॉज तें नुस्तें बेगीन कूक जातलें आनी क्रिस्पी जातलें. आनी तेल कसलें घेतलां? खोबरेल तेल. सो हांवें गॅस सारके केले. सो तो तापोवनी. कित्याक खोबरेल तेल घातलें की एक वेगळोसो वास येता आनी टेस्टूय एक्चुअली बरी लागता. आनी खरें सांगू, म्हाका नुस्तें खोबरेल तेलानूच आवडटा. सो हांव घरा खातीर सामकें म्हणजे जाता तितलें इवन भाजी खोबरेल तेलान करता. कांय भाजयो ज्यो भायल्यो भाजयो आसा ताका खोबरेल तेल म्हणजे न वापरल्यारूय चलता. ओके. आनी तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे ते एकदम पातळ आमकां हे करून जाता तितलें पातळ. सो आनी हाका आनी कांयच वापरपाचें ना, म्हणजे हें अशेंच थापपाचें. आनी तें हांगा जरी अशें सुटेशें दिसलें, एकदां घालें आनी तें तळपाक लागलें की तें सारकें एकजीव जाता. सो हो रवो, आनी त्या रव्यान फक्त स्लायटली अशें पेट करपाचें. ओके. तूं हे डांगर करता खरें, पण म्हाका एक सांग, तूं आतां नुस्तें जेन्ना आतां कमी आसा म्हणून तुवें हाडला की तूं केन्ना केन्ना हाडटा नुस्तें? तुका खरें सांगू, लक्षूच वचना. जेन्ना आमी बाजारान वता आनी हें व्हडलें व्हडलें नुस्तें पळयता तेन्ना अजाप जाता की आमचें गोंयचें नुस्तें कितलेंशेंच आसा. आनी वेदर भायली हाडपाची गरज आमकां आसा काय ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन एक्चुअली. सो तूं हे फर्स्ट टायम करता आतां हे? ना, फर्स्ट टायम न्ही, हाच्या पयलीं हांवें केलां. करून पयलें. आनी कोणाकडेन शिकले डिश करपाक हे? ही मगो म्हजी आजी करताली, ती आतां ना. पण म्हजी आजी अशें खूब वेगळ्यो वेगळ्यो, जशें की तांबडी भाजी पातळ चणे घालून. ओके. हय. सो लायक अशें सगळें. आनी ती मुळान चिकन बी खायनाशिल्ली, पण ती चिकनाच्यो डिशीज म्हणजे बटाट घालून सेम मसालो वापरून पण सेपरेट काडटाली आपल्या खातीर. कित्याक म्हजो आजो सोमारचो सुद्दां नुस्तें खातालो म्हणल्यार जाता. आनी म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांक म्हणल्यार काय नुस्तें कशेंच जायना, नुस्तें जायत. इवन नुस्तें सुद्दां ना, एटलीस्ट हुमण तरी लागतातूच. खारें तरी जाय. आनी तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे हे क्रिस्पी जातले म्हणटा तूं ते फीश फ्रायज. क्रिस्पी जातले. सो अशें एक बॉल्स टायप अशें करून मागीर ते हाजेर अशें पातळ करपाकूय जाता. आनी ते ऑलरेडी तो वास येवपाक लागला, अशें टेम्पटींग असो. केन्ना ती डांगर जातली रेडी आनी आमी केन्ना खातली असो. आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना करता शेजाऱ्यांक अशें त्रूस येवपाची आसा डेफिनेटली. सो तूं बेकिंग करता म्हणटा, सो तुवें सांगलें तुजी एक फॉर्म आसा केक पॉटर. सो ते कशें तूं तेज्या बद्दल सांग चड आमकां. एक्चुअली म्हाका बेकिंग ल्हानपणांतल्यानूच आवडटा. म्हणजे हांवें स्कुलांतल्यानूच बेकिंग स्टार्ट केलां. पण तें कशें आमचे टी टायम केक्स बी आसता पळय तशें. बट आतां हांवें तें आफ्टर सम टायम हांवें तें चिंतलें की वाय नॉट प्रोफेशनली. बिकॉज लोकांनी म्हाका सजेस्ट केलें. एक्चुअली म्हजी भावज आसा ती म्हाका म्हणपाक लागली की आय थिंक यू शूड टेक इट प्रोफेशनली. एंड दॅट्स वेन आय थिंक आय टूक इट व्हेरी सिरियसली एंड थॉट ऑफ ऑल्सो मेकिंग अ बीट ऑफ माय मनी कायंड ऑफ अ थिंग. सो दॅट्स हाव इट स्टार्टेड. म्हाका दिसता कितल्योश्योच बायल्यो आसतल्यो ज्यो आपल्या किचनांतल्यान आपणी नांव ना केल्या. तातूंतले आमचे बरोबर आमचे गेस्ट जे आसा श्रद्धा, ताणें आपली अशीच ओळख कल्ली आसा. ताचें एक फर्म आसा केक पॉटर, तातूंतल्यान ते बरे बरे केक्स करता. डेफिनेटली ट्राय करपाक जाय.
ओके श्रद्धा, म्हाका एक सांग, तुवें ते केक पॉटर अशें नांव कित्याक दवरलें? ते सावंड्स व्हेरी गुड, पण लायक कळना की कितें तें एक्झॅक्टली. एक्चुअली हांव प्रोफेशनली आर्टिस्ट, सो म्हाका पॉटरीनी खूब इंट्रस्ट आशिल्लो. हांवें म्हजें शिक्षण बरोडा सर विनोद दरोज म्हणून फेमस आर्टिस्ट आसा, तांच्या कडल्यान हांवें म्हजी पॉटरी शिकला. आनी म्हाका ते पॉटरीचो इतलो इंट्रस्ट आशिल्लो, पण काही रिजना खातीर म्हाका ते फुडें कंटिन्यू करपाक मेळ्ळें ना. आणि त्या खातीर हांवें चिंतलें की ताचे टूल्स इतले सिमिलर आसा, म्हणजे बेकिंगाचे आनी पॉटरीचे, लायक द व्हील. जरी ते इलेक्ट्रीक व्हील नासलें, हँड व्हील आसलें, तरी इट्स व्हेरी सिमिलर ताचे टूल्स, स्क्रेपिंग टूल्स बी सगळे. सो आय थॉट वाय नॉट नेम माय पॅशन, बोथ माय पॅशन्स विल बी टुगेदर, न्ही, केक आनी पॉटरी. सो केक पॉटर अशें हांवें. पॉटर टर्न इंटू अ बेकर. सो आता हे जे जाल्यात आमी परतुया. हे खूब अशें पातळ आशिल्ल्या कारणान तुटपाचे चान्सीस खूब आसा. सो आमी ते खूब अळंग कायलात्यान लायक सामके अळंग अशें टर्न करता. आनी जरी ते सुटले जाल्यार ताका मातशें अशें एक पॅड दिलें की ते परत चिकटता. आनी भितर आमी तांदळाचें पीठ घातलां न्ही, ताका लागून ते बायंड जावन आयले आसतले. म्हणजे खूब जाणां म्हणटा म्हाका की बेसन घाल किंवा आमच्या गव्हाचें पीठ घाल, पण म्हाका दिसना ताची गरज आसा अशी. तुवें रायट क्वॉन्टिटीन समज तें तांदळाचें पीठ घालें जाल्यार तें सारकें वेल बायंडींग ताचें जाता. ओके. आनी म्हाका ते क्रिस्पीनसूय ते वेगळे येतले तांदळाचें पीठ घातिल्ले कारणान. ताका एक वेगळी येता. आनी जाय तितलेंच तेल, म्हणजे ताका बेश्टें एक्स्ट्रा तेल. आमी आमची गोंयकाराची संवयूय ना, जाणां भाजयो आमच्यो स्टिम्डूच आसता. पण आनी जशें तूं सांगता की लायक फिशाचे जे चल्ला, नुस्त्याचे जे चल्ला, तशेंच भाजयेचे चल्ला. आमी चडशीं लोकां गांवठी भाजी थंयच दवरतात आनी भायल्यो ज्यो भाजयो त्यो खातात चडश्यो. पण आमची गांवठी भाजयांची टेस्ट आसता ती अल्टिमेट आसता, ती भायल्या भाजयांक एक्चुअली आसना. आणि आता पावसाच्या दिसांनी तुका आंकूर, मस्काची भाजी, ताळकियाची भाजी, तूं पासयेक वतना तुका वाटेर दिसता ती लोक काडपाक तांकां लज दिसता म्हणया. आणि बाजारान आमी वता तेन्ना यु नो कसले वेगळे कितें भाजी मेळटा ती घेवन येवं. सो प्रेफरेबली आमी हे बारीक केसार करून दवरल्यार बरें न्ही, कित्याक भितर शिजपाक जाय. हय शिजता, आनी ते रोखडे शिजता गो. म्हळ्यार चड तांकां टायम लागना, कित्याक तें नुस्तें तुवें पयलांच आसतलें सामकें पातळ. सो खूब बेगीन शिजता. आनी पण मातशें बारीक गॅसाचेर दवरून केलें जाल्यार एक कुरकुरीतसाणूय ताका येता. सो थोड्याच वेळान आमचे हे रेडी जातले आनी तो वास म्हणटा तो टेम्पटींग वास स्टार्ट जाला येवपाक. आनी खरें म्हणजे तेंचें प्रेजेंटेशन सुद्दां केलां पळय हे, इट वॉज लायक खरेंच दिसतालें की खंय कोण तरी आर्टिस्टानूच हे प्रेजेंटेशन करून दवरलां. निटली सगळे तुवें घातलां हांगा इन्ग्रेडियंट्स सगळे हे. एक्चुअली तुका खरें सांगू, म्हाका हाजी खूब आवड आसा. कटींग ग्लासीस, मातयेची आयदनां. ओके. सो आनी ती सोवायूय मेळटा. व्हडले व्हडले तुका प्रोडक्ट्स घेवपाची गरज ना आनी दिसताय बरें. आय थिंक एक गांवठीपण आसा येतानी आमच्या गोंयकाराचो. सो आतां हें आमचें डांगर रेडी आसा. सो आय कॅन जस्ट स्विच ऑफ द गॅस एंड मोतयाळ्याचे दांगर रेडी आसा. आनी श्रद्धान ते कितले टेस्टी केला ते कळटाच, कित्याक ताणें गांवठी कांदो वापरला, गांवठी मीठ आनी गांवठी तेल वापरला. सो ऑथेंटीक असो आमचो हो गांवठी पदार्थ म्हणजेच मोतयाळ्याचे दांगर रेडी आसा. चमचमीत आनी कुरकुरीत मोतयांच्या दांगरा उपरांत आयचो आमचो दुसरो पदार्थ खंयचो हे आमी श्रद्धाकूच विचारया. श्रद्धा, आता दुसरो पदार्थ खंयचे दाखयतले करूं? दुसरो म्हणटा ते काळुंदराचें हुमण. हुमण. आनी तुमकां अदोळच म्हणिल्लें की आमकां नुस्तें सुद्दां ना जाल्यार एटलीस्ट तें हुमण जाय पडटा. म्हणजे खूब जाणांक म्हणटाना आयकलां आसतलें की कांय नाल्यार एटलीस्ट हुमण तरी जाय आमकां जेवपाक, अशें खूब जाणांनी तुवेंनूय आयकलां आसतलें. सो आमकां हुमण करपाक तुवें काळुंदरां घेतला. हय, बारीक. कित्याक आतां बाजारान तुका व्हडली काळुंदरां ही मेळना. सो जी मेळटा तातूनच आमी हुमण करपाचें. ओके. सो ताच्या खातीर आमकां लागतली सोय. हे सगळें वाटण, बट हांव जस्ट हांगा दाखयता प्लेटीर, सो समजुपाक सोंपें पडटलें. आमी हुमण सगळीं जाणां करता, पण सगळ्यांचो प्रकार वेगळो आसता. हय, वेगळो. लायक गोड नुस्त्याक चडशी आमी कांदो घालता, तशेंच थोड्या नुस्त्याक हांव मेथयो फोडणाक. हय. आनी थोडो वाटपाकूय घाल्यार जाता. सो मिरसांगेचो पिठो,
तू मिरसांगेचो पिठो हे कितें गांवठी मिरसांगेचो बी घेतला की कितें ना हो नॉर्मल पॅकेटाचोच बट हांवें गांवठी म्हापसाच्यो मिरसांगो तश्योच घाटी. ओके मिरसांगोय घालतले मिरसांगेच्या पावडरा बरोबर. सो हो थोडोच घेतला गो आणि हळद हे गांवठी मीठ थोडेशें हांव वाटपाकूय घालता. वाटणाक मीठ घालता थोडे घालता. म्हणजे ही तुजो प्रकार ही तुजी स्टायल करपाची काय कितें? हांव अशेंच शिकला सो म्हाका एक्चुअली खबर ना की शिकला म्हणजे तुका आजयेन किंवा मम्मीन शिकयला आसतलें. आजयेन मम्मीनूच ती घालता ते हांवें पळयलां आनी ताच्याच प्रमाणे हांवूय बी घालता. सो थोडीशी मिरयां 7 ते 8 मिरयां लागतली. हय एक 10 मिरयां आणि एक चमचो आणि एक थोडो कोथमिऱ्यो. तशेंच एक मिरसांग कलरा खातीर ही मोस्टली गांवठी. हय ना ही घाटी मिरसांगो आमी म्हणटा की गांवठी मिरसांगो म्हणटा त्यो. आणि एक 4-5 मिरसांगो तुका कितले तिखट आवडटा त्या प्रमाणे आमच्यो म्हापशाच्यो मिरसांगो. पण ते दोन्ही पावडरूय घेतला आणि मिरसांगो त्यो घेतला कित्याक? सगळ्योच मिरसांगो घालून आमी करूं शकना ना? करू शकता गो पण ही म्हजी एक पद्दत की हांव म्हाका हो कलराक तशेंच ही तिखसाणीक होय बी कलर कम तिखसाण सो हांव दोन्ही घालता जनरली. सो ही आमटाण आमी वाडटा आसतनाच घालपाची. आणि वाडटा आसतना थोडो कांदोय घाल्यार जाता. एक एडिशनल ताका एक टेस्ट येता. सो हें सगळें वाटपाचें आतां आनी मागीर हांव तुका ताजो पद्दत दाखयता. ओके सो आमी वाटण ऑलरेडी काडिल्ली आसा आमी ते वाटून घेतली आणि तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे की सगळ्यांची जी पद्दत आसा ती वेगवेगळी आसता आणि ही आमी आतां स्टायल पळयता ही पद्दत पळयता ती आमी श्रद्धाची. सो ते डेफिनेटली आपल्या आजये कडल्यान किंवा मम्मी कडल्यान शिकला. सो तांची ऑथेंटीक अशी स्टायल आसा. सो आतां हांवें तुका अदळ तें सारण काडिल्लें न्ही तशें सगळें तें आतां हांवें वाटलां आणि वाटून तें अशें आनी ताचो रंगूय खूब बरो आयला न्ही? हय रंगूय येता बरो. आणि तुका समज हातून हानींग ऑरेंज कलरचो रंग जाय असलो जाल्यार तातूंत हानींग मिरसांगो घालपाच्यो. चड म्हणजे ह्यो ज्यो आमी घेतल्या पळय कश्मीरी घाटी आमी तांकां कितें म्हणटा त्यो मिरसांगो तातूंत चड घालपाच्यो. सो आतां कुकिंग पार्ट तूं करतलें हांगासर. आणि बेस्ट पार्ट तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमी मातयेचें आयदन घेतलां जे आतां चडशे लोक वापरिना पण तूं हें वापरता ते मातशें रिजन सांगूंक शकता लायक कित्या खातीर? एक्चुअली हें मगो हांव हें म्हजें जें कुळणें आसा पळय तें हांव गेल्ले 11 वर्सां जालीं वापरता. कितें म्हणटा कुळणें? कुळणें. सो कुळणें हांव 11 वर्सां जालीं वापरतां आणि अशें म्हजे कडेन 2 कुळणीं आसा जी हांव 11 वर्सां जालीं वापरतां. इतलें वापरता मागीर डेफिनेटली कितें तरी जो वॅल्यू ताजो टेस्ट एक्चुअली पयलीं आमी वानार वांट्टालीं. ताजो एक रिजन म्हणजे तेन्ना मिक्सर नाशिल्लोच पण ताका एक टेस्टूय वेगळी येता. तशेंच हाका हें मातयेचें आयदन आशिल्ल्या कारणान हाका टेस्ट बरी येता कंपॅरेटिवली टू नॉर्मल आमचें स्टीलचें आयदन किंवा एल्युमिनियमचें आयदन आमी जें वापरता. म्हणजे फक्त हुमणूच करपाक की आणि कितें हांव भाजी चिकन सगळें म्हजे कडेन वेगळे वेगळे सायझिसूय आसा. कलरूय तातूंत वेगळे येता. म्हणजे थोडे जे स्मोक करता एज आय सेड आय वाज डुइंग पॉटरी. सो ताका समज धुंवर घालो भट्टी बंद करून पानां घालीं जाल्यार ताजो कलर ब्लॅक जातलो. सो असो ताका एक कलरूय वेगळो दिवंक शकता. सो ताच्या खातीर कुळणें. सो तुमकांय जर तुमचे हुमण आनी किंवा वेगळे जे पदार्थ तुमी करतात घरा कडेन तांकां ऑथेंटीक किंवा एक वेगळी टेस्ट हाडपाक जाय डेफिनेटली आमी एक कुळणें वापरपाक जाय. हय आणि दुसरें म्हणजे खूब जाणां म्हाका जेन्ना हांव एक कुळणें कोणाकूय सांगता हांव वापरता म्हणून तेन्ना म्हाका खूब प्रश्न येता की हें गॅसार दवरून करता फुटना. एक्चुअली हांव तुका तेंच विचारपाचें आशिल्लें. हय पण हें फुटना आणि स्टार्टींग ताचो एकूच रूल की तुवें पयलीं बारीक गॅसाचेर दवरपाचें. कित्याक हाका गरजूय पडना पळय हें हाका आतां ऑलरेडी धुंवर येवपाक लागलो बिकॉज हें रोखडें तापता. आमची जी दुसरी आयदनां आसा ती मे बी मातसो टायम घेता आसत पण दिस इज व्हेरी गूड आणि रोखडें तापता आणि जेन्ना तें शिजता पळय जेवण तातूंत तेन्ना तें बंद करना उपरांत सुद्दां ताका बबल्स येता. सो इट कंटिन्यूज टू कूक. सो आमी मातशें बेगीनूय तें बंद केल्यार उपकारता हुमण नाजाल्यार नुस्तें आमचें मॅश जावंक शकता. सो त्या खातीर. सो आतां हांव घेता खोबरेल तेल. सो तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे की वेगवेगळ्या नुस्त्याक आमी वेगवेगळे फण्ण वापरता. सो आमी कांद्याचें म्हणलें. कांदो आनी मेथयो दोनूय घालपाचे. हय दोनूय घालपाचे. म्हणजे पयलीं जशी सांसवां बी घालता पळय सो तशी ही मातशी लायट ब्रावन जाली की मागीर तातूंत कांदो घालपाचो. सो अबावट आनी मेथयो ह्यो मुळान कोडू आसता सो त्यो थोड्यो घालपाच्यो. पण आमी हे टेस्टाक घालता की ताका एक फ्लेवर येता. टेस्टाक गोड नुस्तें कसलें असलें आनी ताका मेथयो समज घाल्यो जाल्यार ताका एक बरो वेगळो
फ्लेवर येता. सो हे जावन मातसो गॅस मोठो करता. आनी तुवें ते स्टर करपाकूय हे दवलो कितें म्हणटा तेका काश्यो दवलो कासो दवलो घेतला. नाही हो हांव खूप वर्सां जालीं वापरता. तूं पळोवंक शकता एक्चुअली तो बरोच जल्ला पण म्हाका तो आवडटा सामको. आणि दुसरें रिजन म्हणजे आमी स्टीलचो किंवा कसलो दवलो घेतलो जाल्यार अशें आपटिलें की तें तुटपाचे चान्सीस खूब आसता. सो दीस हेल्प्स नॉट टू ब्रेक. प्लस आमी म्हणटा न्ही नॉन स्टीक तव्याक जशें आमी कायला तो लाकडी वापरप तशें कुळण्याक एक हो सोंपता तसोच दवलो. आनी इनफॅक्ट पळोवपाकूय बरें दिसता ते. सो आतां हे ऑलमोस्ट जालें. सी ताका कांदो घालता हांव. आनी आमी हांगासर तूं म्हणटा ते गांवठी कांदो वापरला. ते ऑलरेडी आमी हांगा पळोवंक शकता की कांदे तेणे ऑलरेडी हांगा स्टोर करून दवरल्या गांवठी. हाका वापरला तो तांबडो कांदो पण धवोय वापरूंक जाता जो आमचो. पण टेस्ट वायज कितें फरक पडटा हेतून काय सेमूच आसता? कांद्यान खूब फरक पडटा. हय हय म्हणजे जो तूं बाकीचो भायलो कांदो जो घेता आनी जो गांवठी प्लस गांवठी तुका रोखडो शिजता. ताका एक टेस्ट ताका चव एक वेगळीच येता. सो म्हाका दिसता हे सगळें पळोवन आमचे जे खुबशे पळोवपी आसा डेफिनेटली हे कांदो स्विच ओवर करतले. भायलो कांदो घेवचे पेक्षा हो घेतले. बिकॉज आमचे लोकल लोक मगो तुका वेर्णा वाटेर बी खूब बसता. आणि आय थिंक जेन्युइनली वी नीड टू हेल्प देम. कित्याक आतां लोक शेतां बंद करता पळय भायलो तांदूळ आमी घेता. सो हांव उकडे तांदूळूय आमी जेवता घरा कडेन जाता तितलो. आनी जे म्हाका हेल्पाक हांगा कामाक जे येता ते म्हाका हाडून दिता. ताजी आई रोयता. सो हांव तांदूळ तिजे कडल्यान घेता. पण तूं म्हणटा तशें उकडे तांदूळ बी टेस्टूच खरें खूब बरी आसता. आनी तातूंत एक बरें चमचमीत तुका तेफळाचें बी हुमण आसलें जाल्यार आनीकूय बरें. आयकूनच म्हाज्या तोंडाक आतां ऑलरेडी उदक सुटपाक लागला. सो आतां हो कांदो मोव जालो. ऑलमोस्ट तो रेडी आसा. आमी आतां हें घालया तातूंत. सो मेथयेचे आनी आमी कांद्याचे फोण्ण दिवन आतां आमी हे वाटण हांगासर ऑलरेडी घातला आनी पातळ ते आपल्याक जाय तशें. हय हय हांवें उदक रेडीच दवरला. सो आमी आनी जाता तितलें हें कमी स्टोर करपाचें कित्याक नुस्तें मागीर तुटता. सो आतां जाय त्या प्रमाणे जाय तितलें पातळ करून घेवपाचें पयलीं. आनी आतां तातूंत हांवें ऑलरेडी वांटपाक हांवें मीठ घाल्लें. आनी तुवें म्हाका तो प्रश्न केल्लो की मीठ कित्याक घालता वांटपाक. सो जेन्ना हांव तुका पयलीं जेन्ना आमी वानार वांट्टालीं तेन्ना वानार वांटपाचो फूल प्रोसेस कितें की आमी ताका एक मिक्सचर करता. तो आमी कुट्टा म्हणजे ते फूल एक जेन्ना आमी ते वांटूंक लागता तेन्ना ते एक जीव जाता. वेरएज मिक्सरान ते ब्रेक करता फक्त. सो दॅट इज ऑल्सो अ रिजन की वानार वाटिल्ले वेगळे लागता आनी मिक्सरान केल्ले वेगळे लागता. सो ताच्या खातीर मीठ घालें की मीठ सगळें जे तूं आतां एक डीश केली आनी तातूंत मीठ घालें ना जाल्यार ताका रुचूच येवची ना न्ही. सो होल रूट्स इज इन द मीठ. सो जेन्ना तूं मिठूय ते सगळ्या डिशीजा बरोबर वांटता पळय तेन्ना तें एक वेगळोच ताका. तुवें एकदां ट्राय केला वानाचेर वांटपाची? हय हांवें ल्हानपणांत खूब वानार वांटलां. बिकॉज म्हजी आजीन म्हाका शिकयल्लें आनी ती वानार वांट्टाली. सो मिक्सर आशिल्लो पण एक म्हजी आवय सुद्दां वानार वांट्टाली पयलीं. बिकॉज आमकां संवयूच नाशिल्ली मिक्सराच्या जेवपाची. पण जेन्ना मिक्सर आयलो आनी म्हजी मम्मी वर्कींग आशिल्ली तरी ती वानार वांटून बी तें सगळें करून ती मागीर नोकरेक वताली. पण आतां म्हाका दिसना आमचे कडेन तितलें स्ट्रेंथूय आसा वानार वांटपा सारकी. सो आतां हांव मातसो गॅस वाडयतां. गॅसार पयलेच खेपे रांदता. सो हांवें यूजच करूना. सो आतां हें काळुंदरां आनी काळुंदराक हांवें मीठ उजरायिल्लें आनी मागीर लावून दवरिल्लें. सो हाका हांव आनीक मीठ घालचें ना बिकॉज ऑलरेडी ताका मीठ आसा. सो हांव तातूंत आतां फक्त हळदीचो पिठो आनी मिरसांगेचो पिठो ते हेका लावपाचें. हय थोडें लावपाचें. ओके. सो ते म्हणजे नुस्त्याकूय खातना आमकां ती टेस्ट येतली हळदीची आनी मिरसांगेची. एक्चुअली हें एक 15 मिनटां पयलीं लावून सुद्दां दवरल्यार जाता. सो हे जाय जाल्यार मॅरिनेटूय करून दवरूं शकता किंवा डायरेक्टली आमी घालतनाय घालूं शकता. हय
हाका उकळी येवपाक लागल्या. सो इट इज ऑलमोस्ट रेडी. सो आता तू पळयतलें की हाका एक उकळी आयल्या. सो हांवें आतां नुस्तें घालता आनी आतां आमी तें हालोवची ना हुमण. सो नुस्तें ना तें बेग हें जातली फुट्टा ब्रेक आनी जातलें. सगळें. सो आतां जाय जाल्यार हांव अळंग तें कुयणेंच हालयतलें. आतां हें शिजूनी एक 5 मिनटां ताका शिजपाक लागता. सो ह्याच टायपचे आमी होच मेथड यूज करून आमी दुसरे खंयचे नुस्तें यूज करूं शकता हितून? हातून आमी खंयचेंय गोड प्रेफरेबली आमचें गांवठी नुस्तें नुस्तें म्हणल्यारूच जाता. गांवठी म्हणजे शेवटे किंवा हातून मुड्डोश्यो. सो हे सगळें तूं घालूं शकता. बारीक कसले करबट सुद्दां जे आमी हाडटा पळय तें सुद्दां आमी हाका सगळो मेथड तोच आसतलो. सेम आसतलो. हय एक जाय जाल्यार तुका मेथयो नाका जाल्यार मेथयो घाल नाका. जस्ट प्लेन विदाउट मेथयो आनी कांदे फक्त कांदो घालूनय करपाक शकता. सो आतां हें जावपाक आयलें आनी तुका हांवें आतां सांगिल्लें न्ही की हें हालोवपाचें ना एकदां तुवें नुस्तें घालें की. सो तुका जाय जाल्यार फक्त एक तूं असो स्वर्ल करपाक जाता. आनी हांव हांगा धरला पळय हो पार्ट चडसो गरम जायना. आनी हें आतां तयार आसा आमचें ऑलमोस्ट शिजलां. आनी हांव आतां तुका तेंय सांगिल्लें की हें बबल जायत रावतलें. सो हांवें हो गॅस बंद केलो तरी तें 1 मिनीट तरी बबल जाता बिकॉज हें कुयणें मुळान गरम एक्चुअली हांगासर अजून बबल्स येता. बबल्स येता. सो दिस इज ओके. सो आमचे काळुंदरांचें हुमण रेडी आसा. आनी हुमण म्हणलें काय ना आमकां तेच्या बरोबर शीत लागता. स्पेशली आमकां उकडे तांदळाचें शीत जें म्हाका पर्सनली खूब आवडटा. सो रोखडेंच हांव हें टेस्ट करून पळयतलें. आनी श्रद्धा खरेंच सांगता तुवें खरेंच एक वेगळे तरेचें हुमण करून दाखयलां आमकां ऑथेंटीक सारकें. आनी तुवें ती सगळें यूज केलां तें बी म्हणटा तशें लिटरली आमी जे खुबशे आतां विसरल्यान हें सगळें यूज करपाक. सो हांव एक्चुली तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदतां कित्याक तुमी मुद्दम येवन हांगा तुमचो टायम घालून म्हाका हे प्रोग्राम तुमी शूट केलो विच इज रियली नायस. ओके. तूं आनीक कसले कसले डिशीज करता म्हणजे लायक गांवठी किंवा तुजे ते ट्रेडिशनल? एक्चुली आजकाल तुमकां खूब करबट मेळटा. सो करबटान ती सुंगटांय आसता खूब आसा. सो ताजें एक हुमण बरें जाता कित्याक इट्स अ मिक्सचर ऑफ फीश. सो वेगळें खूब नुस्तीं एकाच हुमणान. हय. सो तें एक खूब बरें जाता. आनी हांव खुबश्यो गोश्टी पयलींच्या भशेन स्टोरूय करता जशें की खारें, सुकी सुंगटां, कांदे जे पयलींच्या काळान जे मेळनाशिल्ले मिरसांगो म्हणया आमच्यो गांवठी. सो आय थिंक वी शूड यूज जेन्ना पावस पडटा आनी जेन्ना आमच्यो बोटी उदकान वचना तेन्ना म्हाका दिसता आमी डिमांड न करता ह्यो सगळ्यो गोश्टी यूज करून आमी एक आमचे पदार्थ पयलींचे आमी कंटिन्यू करपाक जाय. सो आनी तुका हाणींगूय समज डिशीज आतां समज तुका पळोवपाक जाय जाल्यार हांवें म्हज्या एका फ्रेंडाक इनवायट केलां. वाव. हय. सो तें तुका 1-2 डिशीज दाखयतलें. सो आमकां आनीकूय एक ट्रेडिशनल आनी गांवठी तरेचें नुस्तें यूज करून आमकां डिशीज पळोवपाक मेळटले थोड्याच वेळान. आमकां तुमकां आनीकूय रुचकर अशे वेगवेगळे पदार्थ पळोवपाक मेळटले. आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया. ब्रेक उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत आमच्या चमचमीत जेवणाच्या भोंवडेर. आनी आमच्या बरोबर आसा दुसरी गेस्ट आमची आयची आसावरी कुलकर्णी जी एक कमर्शियल फोटोग्राफर आसा. वेलकम टू अ शो. थँक्यू. नमस्कार. सो तुवें आज कितें तयारी केला लायक कसले पदार्थ? आज आमी मुड्डोश्याचे सुके करतली. मुड्डोश्याचे सुके हेड्स इन्क्लुडेड म्हणजे तेजे तकली वापरतली आमी. ओके. सो आमी ते करच्या पयलीं म्हाका तूं पयलीं सांग पर्सनली तुका नुस्तें आवडटा की ना? आय पर्सनली विचारलें जाल्यार नो बिकॉज आमच्यो बोटी आसलेल्यो खूब म्हाज्या बापायच्यो आनी नुस्तें खूब आसतालें घरान. सो आमी पळोवनूच बेजार आयलो तेका. कडी खाता पण नुस्तें तितूनचें खायना. पण कडी जाय. हय कडी जाय
ऑफकोर्स. ओके, सो हांवें उदाहरण दिलें तातूंतलें एक आमकां हांगासर आमच्या फुड्यान आसा की नुस्तें नाल्या उपकारता पण नुस्त्याची कडी जाय, हुमण जाय. सो आसावरी आमच्या बरोबर आसा आनी तेणें इतलें नुस्तें पळयलां ताका नुस्त्याचो बेजार आयला. पण म्हाका दिसता सहसा गोंयकारांक नुस्त्याचो बेजार येना. ना बट तिसऱ्यो बी खाता पण व्हडलें नुस्तें खावन खावन म्हणजे पळोवन वाज आयला बिकॉज इतले घरान फ्रीज भरलेलो आसतलो नुस्त्यांनी लायक. सो पण तुका आतां नुस्त्याची कमी अशी तुका बाजारान जाणवता? नुस्तें कमी आशिल्लें कारणान? आतांच आमी बाजारांत बिकॉज आतां बोटी बाबाच्यो कमी जाल्या, बोटी ना आतां पयलीं आसलेल्यो तश्यो. सो मार्केटान वचून विकतें घेवचें पडटा नुस्तें. सो इट इज एक्सपेन्सीव. तेन्ना तेजें वर्थ कळनासलेलो आमकां. आतां जेन्ना पयशे मोडून विकत घेवचें पडटा तेन्ना यू हॅव टू कन्सिडर वॉट युअर बायींग. तुवें सांगलें आमचो आतां तूं आमकां डिश दाखयतलें ते मुड्डेशेचे सुके. सुके. ओके. ओके. तो एक आमकां कितें लागता, कितें कितें घालपाक जाय सो आमकां मुड्डेश्यो लागतलो. मीठ मारून धुतलेले आसा ह्यो. ओके. आनी इट्स अ एकदम सिंपल आनी सोपी रेसिपी. इफ यू आर इन हरी खंय वचपाचें आसा लायक म्हाका शूट आसल्यार दीस इज द फास्टस्ट यू कॅन मेक इट. म्हाका सोय लागतली. ओके. ही माझ्या आजीची रेसिपी. ह्याचे शेवट्याचे करू शकता. शेवट्याचे तकले वापरून फक्त यू कॅन मेक इट. सो हांवें हळद घातल्या थोडी. ह्यो मिक्स चिलीज आसा म्हणजे मिरसांगो आसा. तितून हांवें धनगरी घेतल्या, धनगरी मिरसांग आनी थोडे हरमळची घेतल्या. ओके. आमच्या गोंयान खुबश्यो तरेच्यो मिरसांगो येता पण म्हाका एक सांग ते मिरसांगो वळखुपाचे कशे गो? इट्स प्रॅक्टीस आय थिंक बिकॉज हांवें एक प्रोजेक्ट केल्लो चिलीज ऑफ गोवा. त्याचेर हांवें देर आर टोटल 38 मिरसांगो आसा गोंयच्यो. 38 वरायटीज. हांवें 20 डॉक्युमेंट केला फोटो प्रोजेक्टाक. ओके. सो तितून थोडे थोडे कळटा म्हाका. आनी आजी कडल्यान आजी वांगडा फ्रायडे मार्केटाक एवरी फ्रायडे वयताले पिरामिडाचे शॉपिंग करपाक. सो तेन्ना ती दाखयताली कशें करपाचो. पणजेचो ब्रीज पडलेलो तेन्ना. सो म्हापसा वचपाचें वॉज मच इजियर टू गो लायक. सो वीश टू. सो ट्रेनींग जी आशिल्ली ती ल्हानपणा पासून सुरू जाल्ली. आजी वांगडा वचपाचें. आनी प्रभूचें दुकान आसतालें म्हापसा. थंय सगळ्यात बेस्ट मिरसांगो मेळटालो. सो थोडेशे धणे घेतला एकदम नावाक धणे. आनी हांवें हांगा आमटान यूज करूं ना, वटाम यूज केला. सो वटाम इज अ वायट कोकम म्हणटा ताका. ओके. ओके. सो हे मातशें आमट तीख कशें जातलें. ओके. सुकें. पण हे लायक आमकां इजिली मेळटा मार्केटान? सो तूं देवळांनी बी गेल्यार शांतादुर्गा किंवा मंगेशी थंय भायर दुकानां आसा थंय मेळटा. बट दीज आर फ्रॉम द फॉरेस्ट. आनी एका गार्सिनिया कंबोजिया म्हणटा. सो ते तुमी सगळे कॅप्सूल्स घेता पळय फॅट रिड्यूस करपाक. तितून हे मेन एलिमेंट आसता, मेन इन्ग्रेडियंट. सो दीस इज व्हेरी टेस्टी. आनी गांवान बी लोक हेच वापरता चडशा गांवान. इन द फॉरेस्ट विलेजीस बी आसता पळय थंय हेच वापरता. हो आमचो गोवनूच पदार्थ? येस येस हांगाचो तो. फक्त हे कमी वापरता लोक. मातशे डिफरंट टेस्ट आसता बट इट इज सेम हे करता म्हणजे आमठाणा भशेन नासता बट इट्स मोर हेल्दियर. ओके. सो एका वटाम म्हणटा आनी इंग्लीश नेम गार्सिनिया कंबोजिया. ओके. सो खूब जाणांक खबर आसतली किंवा खबर आसची ना की आमी हे वटाम वापरू शकता. अशें आसता. सो मीठ अशे सेक्शन्स आसा तेका ते अशे सुकोवपाचे गरमेच्या हितून समर्सान. आनी मीठ मारून मागीर ते फ्रिजर हितून दवरपाचें. आमठाण आमी जी तशेंच दवरपाचें. फक्त हे वेगळे आसता पळय टेक्स्चर हेचो वेगळो आसा. टेस्टूय करूं शकता. सो इट गोज टू द स्टबर्नस फॅट इन द बॉडी आनी ते हे करता. पण म्हाका दिसता अशें खावपाक खूब टेस्टी आसा हे. आनी आमकां खूब जाणांक संवय आसता की ते आमठाण पयले कारण आमठाण तोंडां उडोवपाची. आनी एक्चुअली हे खरेंच आवडटलें कोणाक? हे व्हायट कलर आसता फ्रूट. आमचे कोकम रेड आसता न्हू हे व्हायट आसता. हे जंगलान चड मेळटा. सो जंगलान अशे ट्रेकिंगाक बी गेल्यार यू कॅन जस्ट पिक इट अप. अशे सेक्शन्स करून सुकोवपाचे आनी देन यू कॅन यूज इट इन युअर फूड. टेस्ट खरंच खूब सुपर्ब आसा. वेगळीच तशी टेस्ट आसा ती. ओके. आतां हे आमी सगळे वांटपाचे. सो देर इज ओन्ली सोय, धणे, वटाम आनी मिरसांगो मिक्स घेतले. हरमल आनी धनगरी घेतले हांवें. ओके. आनी हे आमकां कितें पातळ वांटपाचे की सुकेच वांटपाचे? सुके म्हटलां तुवें. सुके. सो हे आमी वांटुया आतां. आमी हे जे वांटण काडला ते आमी वांटून घेतली. एक्चुअली सुके करता ते फातरीर वांटलेले चड टेस्टी लागता. म्हणजे नॉर्मल फातर आसता पळय हेचेर न्हू. सो मातशे मोठे रावता ते आनी सगळे इन्ग्रेडियंट्स बरे. हे आमकां मोठेच दवरपाक जाय न्ही आतां? हय मातशे मोठे एकदम कमी उदक घालून वांटपाचें. सो आमी ते वांटण करून घेवया. सो हे सगळे मिक्स करता. ओके. आतां आमचें हें वांटण रेडी आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की आमी हें वांटण दाटसर करून घेतलां आनी मोठेंच वांटलां. सो नेक्स्ट स्टेप आमकां कितें करपाक जाय सवरी? सो हितून विदाउट ऑयल घालपाचें. ओके. ऑयल घालपाची काय गरज ना डायरेक्टली? जनरली मोस्ट ऑफ द रेसिपीज आसता पळय गोंयच्यो
भाजी सुद्धा ऑइल घालना पळय डायरेक्ट सगळें मिक्स करून फोडणी मारता आनी मागीर थोड्या वेळान ऑइल तितून मागीर सोडटा. हय मागीर सोडटा ऑइल अशें स्पून घेतालो. आमी हे मुड्डेशीचे सुकें म्हणला तो ते आमकां उदक चड घालपाची गरज ना भितर. मातशें हे सगळें घेवपाक एकत्र करपाक जस्ट थोडेशें घालया कन्सिस्टन्सी वाडोवपाक जाय. ओके मातशी कळ येतकूच आणि परत तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमी ते कुणे रायट हय कुणे घेतला. हे म्हाजे सगळ्यात ओल्डस्ट कुळणी आसा. ते म्हणजे 12 आमची वर्सांची. अजुनूय खूब जाणां अशीं आसा जी हे कुणे वापरतात. हय हांव कुळण्यानूच करता सगळें आनी भाजयेक वेगळें दवरला नुस्त्याक वेगळें दवरला नाजाल्यार तो वास बसता केन्ना केन्ना. ओके. आनी म्हाजी आजी सांगताली की कुणले घरा हाडटकूच मार्केटांतल्यान तितून आम्याचीं पानां भरून बारीक उदक लावपाचें सकयल मागीर ओके, पण कित्याक तशें ते? हीट जाता भितर आनी वासूय बरो येता मागीर आं, आनी मागीर ते स्ट्रॉंग जाता आनी वर्सान वर्स वाडू यू कॅन यूज इट फॉर अ लॉंगर टायम लायक. म्हाका दिसता ही एक खरेंच बरी टीप आसा की तेणें आमकां जे प्रमाणे हे वापरपाचें कशें सांगलां कित्याक आमकां खबर नाशिल्लें कारण आमी जस्ट हाडटलीं आनी आमी यूज करतलीं. हय सो पण ते घट उरपा खातीर भितर आम्याचीं पानां घालून ते गॅस पेटोवन ती ना चलोवपाक जाय. आम्याचीं पानां खूब भरपाचीं आनी सकयल भितर एक बारीक उदक लावपाचें. भितरल्यान घालपाचें. हय आनी अख्खो दीस दवरपाचें तशें. ओके, गॅसीर धरून न्ही, जस्ट भितर पानां घालून आमकां दवरचो अख्खो दीस दवरपाचें आनी मागीर ते रातचें सगळें काडपाचें सगळें राख उरता पळय ती हय. आनी बरें वॉश करपाचें आनी यू कॅन स्टार्ट युजींग इट. ओके. बरें धुवपाचें कारण ते हेचे वास उरपाक जायना. सो आमी आतां नुस्तें घालें हितून मुड्डेशाक लेडी फीश म्हणटा सो तुमकां खबर आसतलें. आनी हितून आमी बोडका घेतला तेजी घालपाक. हय सो मातसो कड आयलो आतां पयलें जस्ट पुट इट स्लोली. सो म्हाजी आजी म्हणटाली की सगळ्यात न्यूट्रियन्स आसता आनी सगळें आसता ते तकलेनूच आसता लायक सो ओमेगा आमी ताका ओमेगा 3 आनी ओमेगा 6 म्हणटा ताका वीच इज गूड फॉर द स्कीन आनी हेअर. सो हे आतां चड मिक्स करपाचें ना आनी मातशी उकड येवन तुमच्या टेस्ट प्रमाण सॉल्ट ऑलवेज. सो थोड्यांक कमी लागता थोड्यांक चड लागता सो इट डिपेंड्स. ऑलवेज गांवठी श्रद्धान म्हटलें तशें प्रिवियसली. सो आसा बरी तूं एक कमर्शियल फोटोग्राफर. फर्स्ट ऑफ ऑल तुका विचारता तुवें ती फोटोग्राफी हे फील्ड कित्याक चूज केलें कारण रॅरली आमी लेडीजांक पळयता ह्या फिल्डान. जेन्ना हांवें सुरू केल्लें दॅट्स 18-17 इयर्स बॅक तेन्ना हार्डली कोणूच ना मेल फोटोग्राफर्सूय खूब कमी आशिल्ले आनी वन थिंग आय न्यू फ्रॉम द चायल्डहूड दॅट म्हाका आर्टिस्ट जावपाचें आशिल्लें आनी आय एम अ ग्रॅज्युएट इन आर्ट. ओके सो आय एम अ आर्ट कॉलेज स्टुडंट एंड नाव प्रोफेशनल आनी फोटोग्राफी वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स which you could choose in the graduation. So I had chosen specialization photography. आणि जेन्ना म्हाका कळपाक लागलें की I'm liking it and it's getting better, then I thought why not make it into a profession. So तशेंच then the journey continues like. ओके सो फोटोग्राफी करता आनी एक्टिविटीज भरपूर कितें कितें करता आसतलें तूं पण कुकिंगाची आवड आसा की ना? कुकिंगाची खूब आवड आसता. आफ्टर अ होल डे शूट आय लायक टू कम बॅक होम अँड कुक लायक. आय मीन इट्स व्हेरी आमी खूब अशें म्हणटा की खूब आख्खो दीस जर काम करून घरात जेवण करपाक नाका बाबा हे कितें तरी ऑपोजिटूच सांगता की आख्खो वेळ काम करून ते घरा येवन कुकिंग करपाक आवडटा. कित्याक एंटरटेनमेंट दॅट इज एंटरटेनमेंट फॉर मी. आमच्या घरा टीव्ही ना सो येस सो दीस इज द ओनली एंटरटेनमेंट रिडींग कुकिंग सो दॅट इज sorry I'll have to go somewhere and watch this show. But so here ukad aylo and you can see that color is changed. Okay fishache color change जातकूच एकूच करपाक जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंट दिस इज अनदर टीप की थोडेशें खोबरेल तेल इट हॅज टू बी खोबरेल तेल ओनली आनी ते मातशें ड्रिजल करपाचें. ओके ओके म्हणजे शिजले काय ना मागीर ताच्या वयर तेल घालपाचें. येस सो खोबरेल तेल इज व्हेरी गूड फॉर युअर डायजेशन आनी सगळ्याकूच. दॅट्स वाय आमचे पयलींचे लोक खोबरेल तेलूच वापरताले आनी दे शूड नॉट यूज रिफायंड ऑयल्स लायक आमी आतां सगळे रिफायंड ऑयल्स यूज करता. इट्स अ रॉंग थिंग. दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स पीपल आर फॉलिंग सीक लायक. सो आमचे गांवठी आमच्या गोंयांत नाल्ल इतले आसात सो आमकां गोंयच्या गोंयांत इतले बरे खोबरेल तेल मेळटा सो डेफिनेटली आमी हे यूज करपाक जाय. सो एंड इट्स ऑल्सो गूड फॉर हॉर्मोन्स. फिमेल हॉर्मोन्स स्टे बेस्ट वेन यू स्टार्ट युजींग खोबरेल तेल इन युअर. इट्स पयलींचे म्हणटाले की कोलेस्ट्रॉल बी बट इफ यू ईट
एनी ऑयल इज बॅड इन एक्सेस लाईक देन वाय नॉट यूज कोकोनट ऑयल ना. आणि आमचेच ते न्हू आमच्या गोंयांत येस. सो हे आता बंद करपाचें अँड तुका कळटलें की जेन्ना खोबरेल खातो एक वेगळो फ्लेवर आणि टेस्ट ऍक्च्युली येवपाक लागला वाजतो ऑलरेडी. सो हे जालां, हे आमी आतां बंद करूया. आणि आमी हे कित्या बरोबर सर्व करतात चडशे? सो शिता बरोबर. शीत आणि हेच फक्त दॅट इज मोर दॅन इनफ लायक मे बी आमचे गोवन पोळयो पोळी आसा आणि ते दुसऱ्या दिसा चड बरें लागता. सो यू हॅव टू ईट इट नेक्स्ट डे. कुल्ल्यानूच दवरपाचें. यू डोंट हॅव टू कीप इट इन द टेस्ट येता वाडटा तेजी. या कुल्ल्यान दवरतकूच सगळें एक्सेस उदक उडून येता आणि फक्त एकदम सुकें उरता. सो देन यू कॅन यूज इट. सो आनी एक बरी टीप आसा आमकां की नुस्तें शिजोवपाचें करपाचें आनी नेक्स्ट डे खावपाचें. सो फ्रिजान न दवरता, कुल्ल्यानूच दवरपाचें. फ्रिजान दवरपाचें ना. सो आमचे हे मोड्डोशांचे सुके रेडी आसा. आनी आसावरी आमकां पयलीं सांगलें की चड टायम लागना. जी काम करता तांकां हो एक झटपट असो पदार्थ आसा. आनी नुस्तें खोबरेल तेल आनी आमची सोय सगळें आमचे गोवन ऑथेंटीक सगळे पदार्थ घातला, जिन्नस घातला हितून आमी. आनी रोखडीच आमी दुसरी एक डीश पळोवया. ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. ब्रेक उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. आणि आमी हांगासर आसावरी बरोबर करतात गोवन ट्रेडिशनल असे पदार्थ. आणि आतांच आमी मोड्डोशांचे सुके केला आणि आतां आमी करतली फुडलो पदार्थ जो आसा कितें तो आकुराचें तोणां. आकुराचें तोणां. ओके. आकूर म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. आय डोंट कट केल्लें आसा ऑलरेडी हे. तांकां लोकल फनूय म्हणटा. फन म्हणटा. इट्स फन भाशेनूच दिसता आणि हे बॅक वॉटर्सान जाता. चडशे पावसानूच मेळटा. पावसानूच येस. सो पावसान लोकल वेजिटेबल्स खावपाकूच जाय कित्याक इम्युनिटी वाडटा. येस. सो पावसाळ्यांत आमकां खुबशे अशे गांवठी वेगवेगळे आमकां भाजयो मेळटात ज्यो आमकां हरशिल्ल्या दिसा मेळना. आनी त्यो आसावरीन सांगिल्ल्या प्रमाणे ते खावपूच जाय. खूब पौश्टीक अशें असतात त्यो. आणि तातूंतलो एक हो प्रकार म्हणल्यार आकूर. आकूर आमकां बाजारान अशें तुमी मोवळ्यो केल्ल्यो आसता आणि लांबशे अशें ते भाजी कशी आसता ती फन म्हणल्यार तशें आसता. आणि ते हाडून आमकां कापूंक जाय ते बरें. आणि ते डायरेक्टली आमी हे करूं शकता. भाजी करता तशीच. आणि कशें कितें करपाचें आनी कितें लागता हेका आमकां? आकूर लागतले. हळसांदे घेतले हांवें उकडून. आकूर आनी हळसांदे जनरली कांदो घालून उकडपाचे. ओके. मीठ घालून थोडेशें. कुकरान उकडपाचे की अशेंच प्लेन उकडपाचे ते? कुकरान केल्यार बेटर. म्हणजे कितली सिट्यो काडच्यो पडटा? एक तीन म्हणजे उकडपाक टायम लागता इतलो? आकूर मातशे घट आसता, चुई आसता मातशे, अशे क्रंची आसता जनरली. सो हे कापून उदकान भिजोवपाचे 2 वरां. घालचे पडटा. मातशे केळफुलाची कशी घालता आमी. केळफुलाची कित्याक लागून आमकां ते भिजत घालपाक जाय? तितून मातशे अशे एक तुरटपण आसता तो वचपाक आनी ते उदक भायर उडोवपाचें आनी देन शिजोवपाचें तें. सो ते तुरट ताका मातशे अशें गमी टेस्ट आसता. गम अशे मातशे अशे स्लायमी आसता. सो ते वचपाक यू हॅव टू डू दॅट. अशेंय केल्यार चलता बट इट जस्ट टेस्ट वाडटा म्हणून भिजोवपाचें. आणि तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे की 3 सिट्यो काडपाक जाय आमकां. म्हणजे बरेंच उकडचें पडटा आमकां ते. 3 म्हणजे जनरली 3 शीताक बी काडटा पळय आमी तशेंच. म्हणजे मागीर तुमी केन्ना केन्ना इट डिपेंड्स. खंयचे कुकर वेगळे आसता न्हू. व्हडले कुकर असल्यार कमी काडचे पडटले. धाकटो कुकर असल्यार 3 इज ओके. सो स्टीम कितली तयार जाता भितर डिपेंड्स ऑन दॅट लायक. ओके. हाजे बरें आमकां आनी कितें कितें घेवपाक जाय? सो आकूर, हळसांदे रिचस्ट सोर्स ऑफ आयर्न आनी प्रोटीन. सो खावपाकूच जाय कित्याक नुस्तें कमी वयता पोटान पावसा दिसांनी. आणि परत एक फावटी अळसाणे आमचे हे गांवठीच असतात, गोंयान जातात अळसाणे. खंयच मेळना आणि एक्सेप्ट फॉर गोवा. आणि लोक खंयच्यान येवन व्हरता. दुसरी म्हणजे हेका तेलिनियम म्हणटा. हेका आमी गांवठी पालकूय म्हणटा. सो गांवठी पालक. हय. आनी हे तुमच्या गार्डनान पावसान अशें खूब जाता. हेका वास बी येता. म्हणजे कशें कळटा वळखुपाक कशें कळटलें? अशें खूब तुका पयल्यारूच खूब जाणांचे कोणाक खबर पण नासता की वापरता म्हणून खूब जाणां. एक्चुअली हांव हे पयलेच फावटी पळयता. हाजी पानां अशीं असतात. सो दिस आर इंग्लिशीन ताका तेलिनियम म्हणटा. ओके. दे से इट केम अलॉंग विथ द पोर्चुगीज. ओके. या बट इट इज व्हेरी न्यूट्रिशियस. म्हणजे तितून विटॅमीन A आणि C इज द हायस्ट आणि कॅल्शियम आनी आयर्न. ओके. पण आता आमी हाजे आनी कितें करूं शकता? म्हणजे हे यूज करून हांव हेचे बेश्टे सुंगटां घालून तळसून अशी भाजी करता.
सो सुंगटां आणि सुकी सुंगटांय घालू शकता बरोबर. हय. किंवा जेन्ना तुमी डोसा करता किंवा रवा डोसा करता बारीक कापून घालपाची कोथमिरी भशेन दिसता ती यू कॅन यूज इट वॉट एवर वे यू हॅव टू पण मार्केटान आमकां विकते मेळटा की आमकां ना हे गार्डनांत मेळना यू हॅव टू बाय इट यू हॅव टू कोणाच्या गार्डनान दिसले जाल्यार घेवपाचें घरा हाडून तुमी लावू शकतात हे आणि एका एंडाक पिंक फुलां जाता एका फुलां बारीक एकदम स्टार कशी धाकटीशी पिंक फुलां आसता सो फक्त अशें म्हणटा की जांकां किडनी स्टोन आसता पळय तेंच्यांनी खावचे ना तितून एक एसीड आसता ओलॅसिक म्हणून ओस्लॅसिक अशें एसीड आसता सो यू नॉट सपोज टू इट बिकॉज गावट आनी किडनी स्टोन आसता पळय तेंच्यांनी खावपाचें ना अवॉयड इट लायक या पण हे जर ना आमचे कडेन सपोज आमकां अवेलेबल ना जाल्यार आमकां आकुरा बरोबर आनी कितें घालपाक जाय कशेंच करूं शकता हे माझे एडिशन हितून ते न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू वाडपाक आनी मातशें आनी टेस्टी लागता आनी ते ग्रीन लुक्स गुड इन दॅट होल डिश लायक एक कलोरूय वाडटा प्रेजेंटेशन वाडटा सगळें वाडटा ओके सो आमी आदी कितें करपाचें की हितून सिंपल थिंग्स आसा कांदो उबो कांदो तेन्ना भाजता तेन्ना उबो कांदोच भाजता आनी सोय हे दोनी लायट रोस्ट करपाचे भाजून घेवपाचें ओके आनी मागीर आतां सो पयलीं भाजून घेवया आमी येस तेलाची गरज ना इफ यू वॉन्ट टू मेक इट आनी चमचमीत अशें यू कॅन तेल घाल बट नेसेसरी आसा तितलेंच घातल्यार बरें सो ज्या जाग्याचेर आमी तेल आमी एवॉयड करूं शकतात हे आमी शक्यतो करपाक जाय आनी तेल खावपाकूच जाय इट्स आनी बेसिकली आमचे सोयेन ऑलरेडी ऑयल आसतात येस एक्झॅक्टली तुवें सारकें थोडे लोक लसूणय घालता हितून भाजताना बट लसुणाक एक स्ट्रॉंग टेस्ट आसता आकुराचो टेस्ट भितरलो लागचो ना येस आनी आकुराक स्वताची टेस्ट अशी नासता चड इट्स व्हेरी ब्लेंड मशरूम्स कशे आसता आमचे लोकल तशेंच आसता ते सो सगळे तूं इतले पदार्थ करता तुवें सांगलें तुका जेवण करपाची आवडूय आसा टायम कसो काडटा तुजो शेड्यूल कितें आसता गो जी गोश्ट आपल्याक आवडटा ती you find time for it, no? And I like to cook. I mean, for me, it's like therapy. Cooking is like therapy. आणि सकाळी 5:00 उठल्यार खुबशे काम 5:00 उठून काम स्टार्ट ओके सो 5:00 दीस सुरू जाता तुजो कित्याक बिकॉज आय लायक इट एंड आय वॉन्ट माय फॅमिली टू ईट होम कूक फूड लायक घरचें जेवण इज व्हेरी न्यूट्रिशियस इट्स होम मेड आनी तितून तूं तुज्या घोवाक करता आनी भुरग्याक करता आनी तितून कितले प्रेम घालता न्हू एक्झॅक्टली सो ते भायरच्या जेवणान नासता रायट आमी खूबदां म्हणटा जेन्ना जेवण करता जाल्यार जेवणची टेस्ट आमच्या मुडाचेर डिपेंड आसता आमी जर खूब उमेदीन करता तें जेवण खरेंच बरें जाता नाल्यार ते राग बी आसतना करीत जाल्यार डेफिनेटली ते बरें जायना येस सो हांव ऑलवेज ट्राय टू हॅव हॅपी थॉट्स म्हणजे जेन्ना जेवण करता तेन्ना हॅपी थॉट्स आसपाक जाय कित्याक मागीर जेवण एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट टीप आसा जेवण बरें करपाक की हॅपी थॉट्स घेवन तुमी जेवण जर करशात जाल्यार डेफिनेटली जेवण तुमचें खूब रुचीक जातलें सो हे लायट टोस्ट करपाचें चडय थोड्या लायक जेन्ना देर आर 2 रेसिपीज हरसांगाचेर तेन्ना प्लेन करता सुंगटां न घालता तेन्ना चड ब्रावन करपाचें मागीर कलरूय एकदम ब्रावन येता आनी टेस्ट मातशी अशी कॅरमलायज अशी करपली अशी मातशी टेस्ट लागता पळय ती बरी लागता सो इट डिपेंड्स सो आतां आमी आकुरच्या करतले भितर आमी सुंगटां घालून करतली येस बिकॉज आमी केन्ना केन्ना अशें जाता की नुस्तें खावपाची रूच आसता आनी नुस्तें तितलें मेळना सो यू जस्ट आनी सुंगटां कमी आसता केन्ना केन्ना वांटो चलतकूच खूब कमी दिसता देन यू हॅड एडिशन्स तितून घालून मागीर वाडोवपाचें आनी सुंगटां सपोज ना जाल्यार तेच्या बरोबर आनी कितें वचूं शकता सुकी सुंगटां घालूं शकता सुकी सुंगटां घालूं शकता हय सो असो बारीक करूया गॅस चड हें जाता जसो चड आमकां हे तांबडे करून घेवपाची गरज ना चड भाजपाची गरज ना कोथमिरी घालूं शकता कोथमिरीची भाजी घालूं शकता टोस्ट करतना ऑनियन मातसो ट्रान्सपेरंट जालो न्हू की आय थिंक यू शूड कन्सिडर दॅट दिस इज डन ओके ओके सो कांद्याचो आनी सोयेचो वास जेन्ना चेंज जावपाक लागता तेन्ना कळटा की आनी एक वेगळोच असो फ्लेवर येता आनी किचनान काम करून करून डेफिनेटली आमकां मागीर इजिली कळटा की ते शिजले की ना ते वासाचेरूच कळटा खूबदां हय आनी केन्ना केन्ना म्हाजी आजी तिका अळणी असल्यार सुद्दां तिका वासाचेर कळटालें की मीठ कमी आसा म्हणून खूब जाणांक कळटा सो हें जालां आमचें ऑलरेडी अनदर टीप ओके केन्नाच गरम आसता तेन्ना वांटपाचें ना खूब जाणांक खबर आसा
तिचो फ्लेवर बर्न आउट जाता कित्याक मिक्सरान ते आनी हीट अप जाता तेन्ना तूं फातरी सुद्दां वाडटा पळय तेन्ना ते गरम वाटना पळय सो ते फ्लेवर्स तशे वयता ते न्यूट्रिशनल वॅल्यू केन्ना केन्ना हीट अप जावन मिक्सर कमी जाता. सो आनी एक बेस्ट टीप आसा आमच्या खातीर की हे थंड जातकच मागीर वांटून घेवपाक जाय. ओके सो गॅस बंद करूया आमी. येस आनी आतां वांटण करपाच्या पयलीं मिक्सरान घालच्या पयलीं हितून थोडे तुमी वटाम यूज करूं शकता किंवा आमटान यूज करूं शकता. हांव वटाम यूज करता. ओके सो इट डिपेंड्स तुमकां कितलें आंबट जाय. थोड्या लोकांक चड आंबट आवडटा थोड्यांक कमी आंबट आवडटा सो इट डिपेंड्स. हांवें इतलें घातलां अरावंड अ स्मॉल 1 रुपी कॉयनचे ओके हे थंड जावन आनी आमी वाटया. ओके सो आकुरा घालपाचें आमचें वांटण हे रेडी आसा आनी आमी युजली जे रोस बी करता वांटण घेता तशेंच केलां आमी हे वांटण. ओके सो आतां कितें करपाक जाय आमकां खोबरेल तेल घालपाचें थोडेंशें आनी सुंगटां आनी कांदो पयलीं कांदो घालता. ओके सो तेलार आमी मातसो कांदो फोडणी कांद्याची फोडणी दिता. मातसो देन सुंगटां दोन क्लीन करून फ्रेश मानशेची आसल्यार चड बरी. सो तेलान आमकां तळसुपाक जाय सुंगटांनी. हय सुंगटां सगळे एक एक घालपाचें. गॅस मातसो हाय करूया. तसं खोबरेल तेलार कांद्याच्या वयर आमी आतां सुंगटां घालतली. सुंगटां कित्याक मातशी तळसली न्हू की मातशी टेस्ट आनी फ्लेवरूय बरो येता न्हू. ओके त्याच्या नंतर रोखडें आमी हे घालूया. सो आमची ती गांवठी आमी स्पिनच घेतल्या ती घालतली. शिजून जाल्यार मातशी ग्रीन्स आनी सुंगटांय मातशी तितून आमी आंकूर आनी हळसाणे घालपाचे. ओके सो ऑलरेडी आंकरांनी अळसाणे आनी कांदो घातिल्लो पळय आमी पयलीं. हय सुंगटां सगळें घातलें बरें मिक्स करून रोखडेंच मागीर वांटण घालपाचें. थोडेशें उदक दिवपाचें वेस्ट करपाचें ना कांय. आनी मागीर तूं कन्सिस्टन्सी तुका जाय तशी दवर. ओके सो हितून हांवें हांव हितून गरम मसाला घालतलें. ओके हो होममेड तुजो गरम या मसाला. हो होममेड सो दिस इज मिक्स ऑफ मालवणी अँड गोवन रेसिपी. ओके मालवणी आनी गोवन दोनी मिक्स. येस सो हितून सो तूं अंदाजान घाल तुका कितलें तिखट जाय. मातशें तिखट पण हो आसता. तिखट आसता. हय खूब तिखट आसता. सो ही आमची घरची रेसिपी. ओके सो आय एम शेअरिंग इट. हितून तिरफळाय आसता. तिरफळ्या घातिल्ली आसता. तिरफळां आसता. पण हो मागीर सगळ्या हेका यूज करता तूं काय पर्टिक्युलर फिशच्या हेका चड अशें तिसऱ्याचे बी हेका. चिकन मटन करता जाल्यार सुद्दां. ना चिकन मटनाक सेपरेट काडटा. ओके सो दिस इज इजी बिकॉज आमकां मागीर कितें जाता की शूटाक वचपाक जाय कितें आसा काम आसता. दिस इज मच पण तूं कन्विनियंट. स्वता करता हो घरा कडेन. हांव घरा कडेन करता पण हो म्हाज्या मम्मान दिला म्हाका. ओके सो घरा करता म्हाजो वेगळो जाता तिजो वेगळो जाता. डेफिनेटली हर इज बेटर. सो तुमकां कितलें तिखट जाय तेजेर डिपेंड्स ऑन दॅट. सो हे शिजपाक आमकां थोडो टायम लागतलो. ताका मातसो एक कड येवनी. ओके आनी बिफोर वी फॉरगेट सॉल्ट. हांगासर आमी गांवठी मीठ घेतला. हांव घरा कडेन पिंक सॉल्ट वापरता. ओके ते कितें ते डिफरन्स वेगळे आसता मातशें. पिंक सॉल्ट हॅज गॉट मोर मिनरल्स दॅन दीस. ओके अवेलेबल आसा खुबशे दुकानांनी मेळटा. इट्स फ्रॉम द हिमालयाज. ओके सो फूड एक तुजो पार्ट जालो आनी प्रोफेशन वायज युअर अ फोटोग्राफर आनी आमची खुबशीं पळोवपी आसतलीं जांकां लायक इंट्रस्ट आसतलो फोटोग्राफीन. सो वॉट इज द स्कोप आनी वॉट वूड यू एडवायज. सो वेन आय स्टार्टेड आउट म्हणजे हांव जेन्ना सुरू केलें फोटोग्राफी तेन्ना कोण नाशिल्लें. सो आय हॅड अ गूड स्कोप टू बिल्ड अप एंड करियर बिल्ड करपाक. आतां खूब जाणां म्हणजे जेंच्या कडेन कॅमेरा आसा
ते सगळे फोटोग्राफी करतात. सो इट इज नाईस. इट्स अ गुड थिंग दॅट फोटोग्राफी हॅज ग्रोन अँड करियर चॉईसेस झाल्या खूप लोकांचे, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज लाईक. सो इट्स अ गुड थिंग, पॉझिटिव्ह थिंकिंगाचेर इट्स अ गुड थिंग लाईक. बट इट डिपेंड्स. फोटोग्राफी इज अ वास्ट सब्जेक्ट. तितून फूड फोटोग्राफी आसा जे हांव करता, ताका लागून म्हाका फुडाची चड इंट्रस्ट आनी म्हायती. रीड बिफोर यू गो फॉर द असायनमेंट, तूं कित्याचेर शूट करतलो तें. देन देर इज फॅशन फोटोग्राफी, मागीर प्रोडक्ट फोटोग्राफी आसता, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आसता, व्हेकल फोटोग्राफीज आसता, जे तुमी फक्त नवीन गाडयो ज्यो ब्रँड्स येता त्यांची फोटोग्राफी. बिकॉज एवरीथींग इज अबाउट पिक्चर्स. पासपोर्ट फोटो आसता, सो वेडिंग फोटोग्राफी आसता. फोटोग्राफी इज अ व्हेरी वास्ट दिस. यू कॅन चूज वॉट यू वॉन्ट. आणि ह्या दिसांनी फोटोग्राफी शिवाय कांयच जायना न्हू. एवरीथींग यू रिक्वायर अ फोटोग्राफ लायक. या only thing is that photography is very energy consuming, so you have to be physically fit. It's long hours. Yes, विथ गुड फूड. yes, so long hours of shoots. Mentally and physically you have to be very strong and fit. Yes. So हे आमचे कड आयला आता. सो तुका सपोज दाटशे जाय जाल्यार यू कॅन कीप इट दिस वे. आनी तुका सपोज मातशें पातळ जाय जाल्यार यू कॅन एड वॉटर इन इट. ओके. एंड एज ऑलवेज म्हाका लास्ट एक ड्रॉप कोकोनट ऑयल व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आम्ही पयली घातला ऑयल भितर आणि परत आता हे थोडेशे फक्त फ्लेवराक. ओके. केन्ना केन्ना हांव कितें करता की एक कोळसो घेता गरम करून, तो असो सेंटराक दवरपाचो एका वाटयेन, आनी कोकोनट ऑयल घालपाचें गरम कोळशाचेर आनी रोखडें बंद करपाचो. तातून कितें जाता, तितून एक स्मोकी फ्लेवर येता. ओके. सो यू कॅन डू दॅट एक्सपेरिमेंट एज वेल. खूब जाणां करता गोंयान. ओके. आणि जेवण करपाची आवड असली कारण आम्ही वेगवेगळे इनोव्हेशन्स करीत असतात, वेगवेगळे प्रकार आम्ही ट्राय करता. आणि तातूंतले तुम्ही आयकले की आसावरीची जी हॉबी आसा ती तर वन ऑफ द हॉबीज म्हळ्यार कुकिंग. माझे फक्त फोटोग्राफी प्रोफेशन जाता. खूप जाणांचे फोटोग्राफी हॉबी असता. सो फोटोग्राफी इज माय प्रोफेशन अँड कुकिंग इज माय हॉबी. इट्स अन पार्ट ऑफ एवरी डे थिंग. तर आता आमचे जे आकुराचे तोणाक आसा हे आमचे रेडी आसा. आमचे हाचे चारूय पदार्थ आमच्या खातीर रेडी आसा आणि आमी हे सगळे बऱ्यापैकी सजोवन खातले. सो हाजे बरोबर आमकां कितें खावपाक जाय न्ही. सो हेच्या वांगडा हांवें तुका दिस इज व्हेरी इंट्रस्टींग आनी मुद्दाम तुका दाखोवपाक दवरला. हे क्युकंबराचें सॅलड आसा हांवें केलां. आनी हेच्या वांगडा हांवें तेचेर हाचे दाण्याचे कूट म्हणजे शेंगदाण्याचे भिकणाचे ना हे राजगिरा. राजगिराचे लाडू मेळटा. सो यू कॅन एड इट इन योर सॅलड लायक. ओके. तेच लाडूच फोडून घालपाचे की राजगिरे मेळटा. फुलयल्ले राजगिरे घरा हाडून बियो सुद्दां फुलोवंक शकता. बट इट्स व्हेरी टायम कन्ज्युमिंग. सो तुमी हे फुलयल्ले मेळटा ते हाडून सॅलडाचेर घालूंक शकता. इट्स एका म्हणजे आमची तांबडी भाजी आसता पळय तेचे बियो त्यो एक्चुअली. हय. सो त्याचे ते हे करून म्हणजे आपण आम्ही पॉपकॉर्न्स कसे हे करता टोस्ट करता असे टोस्ट करून मागीर अशें जाता. इट्स व्हेरी हाय प्रोटीन आणि उपासाकूय खाता ते. सो इट्स अ व्हेरी गुड थिंग टू हॅव इट. साखरा बरोबर यू कॅन हॅव इट विथ भात, शीत, तोणाक आनी हे सॅलड समथींग शे. आसावरीन आमकां रुचीक पदार्थ दाखयलेत पण त्याच्या बरोबर आमकां भरपूर इन्फॉर्मेशन दिल्या जी खरेंच म्हाका दिसता सगळ्यांकूच उपयोगी अशी पडटली. हांव तर डेफिनेटली ताच्यान खूब कितें कितें शिकलां. आनी आमचे पदार्थ जे आसा रेडी आसात आनी थोड्या वेळानूच आमी सर्व करतली आनी हांव ताजेर ताव मारपाचें आसा थोड्याच वेळान. श्रद्धा आसावरी खरें सांगता इट्स रियली अमेझींग आणि ती तितली बरी सजयला. लायक परफेक्ट ट्रेडिशनल थाली म्हणल्यार आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता. सगळे थाली आमकां जी जाय आसता गोंयकारांक तशीच ही थाली आसा. आनी आमच्या व्ह्युवर्सांक डेफिनेटली ते खूब उपयोगी पडटले. जी नवीन कोण शिकतात हुमण करपाक आतां जी भुरगीं आसा ती आतां जस्ट स्टेप करतली आपल्या मे बी मॅरीड लायफान तांकां हे खरेंच खूब उपयोगी जातले. कित्याक हुमण आतां आमी खूब जाणां करता पण जी नवीन शिकतली तांकां हे खूब युजफूल आसा. आनी खरेंच तुमकां परत एक फावटी थँक्स अ लॉट. थँक्यू व्हेरी मच. I think I should thank both of you because तुम्ही दोघी जण आपलो टाइम काढून आमगेर आयली. आणि I also want to thank my husband because I think behind every successful man there is a woman. Similarly behind every successful woman there is a man. ओके. सो आता वेळ जाल्लो आसा. आमी हे सगळे सोंपोवपाचे आसात. मस्तपैकी चमचमीत जेवणाचेर ह्या ताव मारपाची आसा आनी आमी रोखडीच परत मेळटली अशाच चमचमीत जेवणाच्या भोंवडेचेर. रोखडीच वचुया, परत मेळुया. तो पर्यंत नमस्कार.